भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कैप्टन साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कैप्टन साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का विजय हो, कांग्रेस पार्टी का विजय हो। 8 वर्ष काम करीत आमचे खातीर काय पावना आसतना आमची जाय काँग्रेस बदल हाडया। आमचो रिस्पॉन्स पळोवन एक बरी उमेद आयली। हरशे आमचे प्रचार जो स्टार्ट जाल्लो जेन्ना आमची टिकेट अनाउन्स जाली तेन्नाच आमी सांगुल्लें ही टिकेट कॅप्टन विराट फर्नांडिसाक दिली। ही टिकेट हे मोटरसायकल पायलट आसा तांकां दिल्या, टिकेट टॅक्सी ड्रायव्हरांक दिल्या, रिक्षा ऑपरेटरांक दिल्या, हे जे मायनिंग डिपेंडंट आशिल्ले तांचे पोटार खट मारल्या पळय तांकां टिकेट दिल्या, फिशरमॅनांक टिकेट दिल्या। हे सगळे एनजीओ आमची खरेखण एक्टिविस्ट हांकां सगळ्यांक टिकेट दिल्या। आय एम जस्ट अ मिडियम। जशे चीट बरयतकूच एक पोस्टमॅन पळय चीट पावयता तसो आय एम द पोस्टमॅन ऑफ गोवा। गोंयचो आवाज पार्लमेंटान पावोवपाक म्हजें काम। सो जेन्ना आमचे लिडर स्पेशली बाब नितीन आनी सगळे अलायन्स पार्टनर्स सुनील आनी जयेश सगळे सांगताले किरण मातशें केन्ना येता आनी आमचो नियाजी बाब। सो आमी सांगले आमच्या पार्टी लिडरशिपाक आनी अध्यक्षाक कशेंय करून आमी आयज मोर्मुगांवन येतलेच। सो आयज आमी मोर्मुगांवान स्टार्ट केलो आमचो प्रचार। आनी एक म्हळ्यार इंट्रस्टींग बात सांगता, जेन्ना नेवी सोडलेली आनी हांव भायर वचपाचो आशिल्लो तेन्ना कोणे तरी म्हाका वॉट्सएप मेसेज घाली की हांगा शंकर देवाच्या देवळान मिटींग आसा। तेन्ना एक अभिजीत प्रभुदेसाय म्हणटा पळय रुपेश शिखरेन प्रेजेंटेशन दिल्लें आनी आमी थंय पावले आनी तें प्रेजेंटेशन पळोवन ताणें दाखयलें आख्खें गोंय कशें डिस्ट्रॉय जावपाचें आसा पळय तें। आनी तें पळोवन हांव भायर वचपाचो सगळे प्लॅन कॅन्सील केले आनी तेन्नाच्यान हांगाच आसा। सो म्हजी सुरवात एंट्री इनिंग्स मोर्मुगांवान स्टार्ट केली। आम्ही कॅप्टनाक रावताले म्हटल्यार प्रचाराची सुरवात करपाक आनी आयचो दीस कॅप्टन येयलो आनी आयच्यान आमी सुरवात केले। त्याच्या फुडें आमचे प्रचार पार्ट वायज वॉर्ड वायज जातले आमचे त्या भाशेन ऑर्गनायझेशन केलें आसा। एक बरी गोश्ट आसा की मुर्मुगांव तालुक्यान आयज पर्यंत एमपी केन्ना जावंक नासलो, पण आयज मुर्मुगांव तालुक्यान लोकांक एक्सेस जातले, लोकांची कामां बरी जातली, लोकांक फ्रिडम मेळटलो। एक असोच कॅन्डिडेट दिलो काँग्रेस पार्टीन जो फौजी आसलो आणि जो लोकां खातीर काम करता, मागीर कोलाचे इश्यू असले, मागीर मादळीचे इश्यू असले, फॉरेस्टेशन आयज इम्पॉर्टंट आसा जे ग्लोबल वॉर्मिंग जाला आनी तेचे इश्यू जाला ते कंट्रोल करपाक आनी कॅप्टनाचो सदांच फुडाकार आसा। एक बरी गोश्ट हांव आतां सांगतलें की जेन्ना इंडिया इंडिपेंडन्सा दिसा दादाबाई नौरोजीन आमचे गांधीजी साऊथ आफ्रिकेन स्ट्रगल करताना पळय तेची एक गरज आसा तशी गोंयकारांनी कॅप्टनाक सांगली सर तुजी ती खंय गरज ना, आमच्या गोंयकाराक प्रोटेक्ट करपाची गरज आसा, गोंयकार पण प्रोटेक्ट करपाची गरज आसा। त्याच्या खातीर कॅप्टनाक आमी हाडले। आमी हॅप्पी आसा काँग्रेस पार्टीचेर कॅप्टन विराट दिसलो आमकां कॅन्डिडेट दिलो आनी आमी भितरल्यान व्हिओ पयली आसा आनी लोक ह्या फावटीचे मोर्मुगांव तालुक्यान आनी मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव तुका हेस्टरून भितर सांगता की ह्या फावटी आमकां गेल्या फावटी जो लिडर आसा त्याच्याकून चड वोट आमकां मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन। कॅप्टन बाब तुम्ही सदांच कोला अगेन्स्ट झगडटात आणि मुरगांव स्पेशली साडा जेटी हे भाग चड इफेक्टेड आहा। सो वन्स यू विन हाव यू सी दिस? सी आमचो एक डिमांड आसा आनी तो आमचे मॅनिफेस्टोन काल पळय डिक्लेअर केला तातूंतय आसा हो कोल हांगा बंद जावपाक जाय। कित्याक ते सांगता तुमी? हो कोळसो पळय येता ताजे आमकां टॅक्सूय मेळना, रेव्हेन्यू कांयच ना। दुसरे हो कोळसो कित्याक गोंयच्यान हाडटा? कोळसो जाय कर्नाटकाचे इंडस्ट्री, महाराष्ट्राचे इंडस्ट्री, वेलेकेरी पोर्ट आसा थंय तुमी लँड करा न्ही। हे कोळशाक लागून आनी मायनिंग बंद केलां हांव सांगता हो विथ प्रूफ। कित्याक मायनिंग ते कित्याक स्टार्ट करिना? 2012 तांणी सांगले 35,000 कोटी स्कॅम आसा 12 वर्सां आनी आयज पासून 35 रुपयाचे स्कॅम दाखोवंक ना। आनी फक्त कोळसो हाडपाक मायनिंग बॅन केले
आणि मागीर अडानीक तांणी सगळे परमिशनां दिवन जिंदाल अडानी हे सगळे कोळसो हाडटा. कोळशाक लागून मोर्मुगांवच्या लोकांक इतलो त्रास जाल्लो आसा. हेल्थ प्रॉब्लेम, चेस्ट प्रॉब्लेम, कॅन्सर, स्ट्रोक हे सगळे तरेतरेची दुयेंसां जाल्ली आसा. फक्त बंद करूंक सोदिना कित्याक तांकां बॅगां मेळटा, पयशांची बॅगां. नाजाल्यार चीफ मिनिस्टरान सांगपाचें शेनवारा दीस सगळे शेनवार रातचो हांगा कित्याक येता पळय हो म्हजो आरोप. ताणें सांगपाचें तो एवरी सॅटर्डे हांगा कित्याक येता पळय तो रातचो. दुसरें, ज्या दिसा कोळसो बंद जातलो मायनींग स्टार्ट जातलो. हे पळय फॉल्स आस्पिरेशनां दिता, फोटींग आस्पिरेशन. प्रधानमंत्रीन पासून 2014 सांगले मायनींग स्टार्ट करूंक सगळे फोटी ह्यो तो कसो मायनींग स्टार्ट करू. मायनींग स्टार्ट करीत जाल्यार कोळसो बंद जाल्यार ताचो मित्र आसा अडानीच्या पोटार खोट. सो कोळसो बंद करा आणि मायनींग स्टार्ट कर. मायनींग स्टार्ट करतकूच ऑटोमॅटिकली लोकांक सगळे जॉब मेळटले. लिगल मायनींग, आमी फक्त म्हणटा लिगल मायनींग. कॅप्टन, सबंद गोंया म्हणजे साऊथ गोवा तुम्ही प्रचार करतात, तो तुमकां आतां प्रतिसाद दिसता? म्हाका दिसता बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जो लोकांनी मोग दाखयला. जे वतन जाणटे लोक वेता थंयसर येता ल्हान भुरग्यांक घेवन. कित्याक खंय ना खंय म्हाका दिसता ह्या प्रचारान काँग्रेस पार्टी आनी इंडिया ब्लॉक फाटीं पडली आनी पिपल्स मुवमेंट जाल्लो आसा. सगळ्या लोकांचो प्रचार स्टार्ट जाल्लो. आयज पासून आमी भायर सरतना कणसावलीचे लोक आयले, लिडर आयले. काल फाल्यां म्हणपा लागलो आमी 4 मिटिंगा ऑर्गनायज केल्या. आमी सांगले ना आमच्या इंडिया अलायन्साचो व्हडलो फाल्यां प्रोग्राम आसा. सो तांकां लोकांनी आतां स्टार्ट केल्लो आसा. सो बेता थंयसर काल आमी सांवरदे आशिल्लो, लोकांनी थंय प्रचार स्टार्ट केल्लो आसा. सो म्हाका दिसता फर्स्ट टायम एक कशें जालां, लोकांक राग आयिल्लो त्या सरकाराचेर की नश्ट करता गोंया. आनी हांवें लोकांक सांगलां की 26 वर्सां म्हज्या जिविताची डिफेन्सान घाली देशा खातीर. म्हजी फुडलीं 5 वर्सां ते गोंयच्या खातीर आनी गोंयच्या लोकां खातीर दिवची पडटली. नाल्यार आमचें गोंय सांगूंक सोदता आमकां खरें म्हणजे जाल्यार पयले फावट काँग्रेसीन एक असो मनीस दवरला कॅप्टन विराटो आणि तो मुर्मुगांव तालुक्यातला. हो कॅप्टन विराटो पळय तो मुर्मुगांव तालुक्यातलो आणि हेकाच लागून मुर्मुगांव तालुक्यातलो ताका प्रत्येक लोकांनी ज्या प्रमाणे बाकीचे लोक उत्साहीत तसे सुद्धा मुर्मुगांव तालुक्यातल्या लोकांनी उत्साहाने काँग्रेस पार्टीक सपोर्ट करपाक जाय. बाब विराटो फौजीक सपोर्ट करून जिखून हाडपाक जाय हें हांव सांगूंक सोदतां. दिस इज द फर्स्ट टाइम की मोर्मुगांव तालुक्यात एक कॅन्डिडेट मेळ्ळा आणि इतलो बरो कॅन्डिडेट जो 27 वर्स तिने पयली नेव्हीक काम केला आणि मागीर आता 8 वर्स जाले इज एन एक्टिविस्ट. आणि आमचे मेन मोर्मुगांवचे इश्यूज पयली तेणे घेतला. कोल पॉल्युशन, डबल ट्रॅकिंग, दाबोलीम एअरपोर्ट, म्हादे, ऑल दीस इश्यूज. आणि एक सायडीन एक असली कॅन्डिडेट हा यूज अ कंप्लीट न्यू कमर. तेजे बेश्टो एक फॅमिली नेम हा. तेका कांय कळना. तेका आनी आजचे प्रेस कॉन्फरन्स पळयलो, तेका एक क्वेश्चन विचारलेलो, तेजो आन्सर सुदीन धवलीकर दिवपाक लागलेलो. बेसिक सिंपल क्वेश्चन. तर तुम्ही चिता पार्लिमेंटात ते कितें आमचे इश्यूज घेतली आणि कितें उलयतली. आणि एक असलो कॅन्डिडेट हा जो ऑलरेडी इतलो 8 वर्सां केसीयू घेतला आपल्या आंगार पण झगडीता. सो एक सायडीन एक कंप्लीट न्यू कमर जेणे केन्ना कळना. एक सायडीन क्रिकेटान कसो सचिन तेंडुलकर हा तसो हो एक कॅन्डिडेट हा. सो ऑल शूड वोट फॉर कॅप्टन विराटो. आणि आमचे गोवाचे इश्यूज 100% हे 5 वर्स हील गिव्ह फॉर गोवा. थँक्यू.